ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर आम्ही खंयसून भरून हाडचे ते 23,000 हां आणि यांच्यानी खाणी करून व्हडले कोट्याधीश जाले आणि आमच्या पोटाच्या 40-25 वर्सां जाली आमी रेंव काडून हे पोट भरणारे मनीस रस्त्यार पडले आणि आमकां कसलेच व्यसन हे ना हांगर धंदोच ना साहित्यात ना कांयच ना हेजेर आणि गोव्हर्मेंटान हेजेर दखल घेवची आणि बेगीन आमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचे आणि बेगीन आमकां पोटाक लावचे। आयज 10 महिने जाले आमी सगळे बेकार आसात आणि आमी आमची लायसनां रिन्यू करूंक दिल्ली आसा कॅप्टन पोर्टान व्हड्याची तशेंच आमची रेल्वेची मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन ती आज ते मेरेन तेंच्यांनी आमची ती रिन्यू करूंक ना। आख्खे गोंयचे जे पळय बेकायदेशीर काडटा तेंच्या वांगडा आमकां धरून ही ऑक्टोबर ते डिसेंबर पर्यंत ही रॉयल्टी 23,000ची आमी भरा आनी तुमची लायसनां घेवन वचा अशें कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां सांगता। डायरेक्टर ऑफ द कन्सर्न डिपार्टमेंट आमकां सांगता पण आमी ही रेंव आमी ऑक्टोबर टू तील आज मेरेन आमी रेंव काडूंक ना तर आमी हे पयशे भरपाचे सरकार दरबाराक कशे सरकारा दरबाराक आमकां ही विनंती आसा की हे 23,000 जे आसा आमकां लायल्या ते 23,000 आमकां तेणी माफ करचे ना तर आयज आमी कितें करता रस्त्यार येतले आनी रस्त्यार येयल्या उपरांत लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन जें कितें जातलें तो सरकार आनी हे डिपार्टमेंट जबाबदार आसतले। हे कामुर्लेन जो सोर्स ऑफ इन्कम आहा तो रेंवूच आहा आनी कांयच ना कोणा कडेन कसलेंच ना कसलेंच साधन उरूंक ना सगळे आतां पळय इतले 35 जाणां आमी लायसन होल्डर पूण 35 जाणांक आनीक आतां म्हणजे आतां खंयचे तरी पयशे हाडटले आमी हे इतले पयशे भरपाक आनी हे सगळे वांगडाच पयशे भरपाचे। आतां जो बॅन पिरियड लिफ्ट जाली न्हू काडली सप्टेंबरान सोंपली फ्रॉम ऑक्टोबर टील टुडे डिसेंबर पासून ते परत रॉयल्टी भरा म्हणटा आमी खंयची तरी रॉयल्टी भरपाची आमी तरी रेंव काडल्या रेंव काडूंक ना तेंच्यांनी लायसनां रिन्यू करूंक ना आमची आनी तरी पूण ते म्हणटा आमकां रॉयल्टी भरा। एक पॉयंट आहा तांकां म्हणजे आमी सांगूं शकता बाबा तुमी लायसनाच रिन्यू करूंक ना जाल्यार आमी रॉयल्टी खंयची मागतात तुमी आमचे कडेन। आमी आतां फेब्रुवारीन कॅप्टन डिपार्टमेंटाक हे घातला आमची व्हडी कॅनो रिन्यू करपाचें म्हणून आनी तेंचो आज पासून आमकां फक्त तेंच्यांनी एक पेपर दिला ते आनी कांयच फुडें प्रोसेस सांगला तेंचो।